कलाकारांचो आरोप आसा की कला अकादमी कमर्शियल अकादमी जावपाक लागल्या. तुमी कितें करतले हो आरोप धुवन काडपाक? बारीक जर वयल्यान नियाळ करत जाल्यार ह्या आरोपात तथ्य आसा अशें म्हाका दिसता. म्हजें स्वताचें मत बी अशेंच की फाटल्या कांय दिसांनी कला अकादमीच्यो कार्यावळी साचेबद्द जावपाक लागल्या. कला अकॅडमी ही जरी सरकारी संस्था आसली तरी बाकी कडेन जें प्रशासकीय वजन आसता तशें वजन हांगा थंयच्या अधिकाऱ्यांचेर पडूंक उपकारना. अकॅडमीचें एडमिनिस्ट्रेशन जावं बाकीचें तांचें प्रेजेंटेशन ह्या सगळ्या मदीं एक सदांच एस्थेटीक टच दिसपा जाय, एक आर्टिस्टीक टच दिसपा जाय. थंय ते टोटल सरकारी पळय एक सरकारीपण म्हणून चड ब्युरोक्रसी तयार जाल्या कला अकादमी भितर. चड ब्युरोक्रसी ताजें कारण म्हणजे एक ब्युरोक्रेटीक सेटअप तयार केलो गेलो जाचें कारण कदाचित म्हणजे वेल्यानूय सुरू जाल्लें आसूं येता की वेले मनशांक ब्युरोक्रेटीक सेटअप आवडटा जाल्यार खूब फावटी जर्नलिस्ट येताले तांकां एकदां खूब कॅमेरा हांगा लायनाकात, कॅमेरा घेवन फिरनाकात असली खूब गजाल सांगताले आनी कोणें सांगलें काय म्हळ्यार वेल्यान म्हणून सांगताले. सो हें वेल्यान बंद जातलें म्हणून वेल्यान निश्चित बंद जातलें. हांवें सांगलां हांगा टोटल मेकळेपण आसूं जाय. सो मच सो पयर हांवें निर्देश दिल्यात अकॅडमीच्या सगळ्या स्टाफाक की म्हयन्यांतल्यान एक दीस प्रत्येक कला अकादमीची प्रत्येक फॅकल्टी तांचे टिचर्स आनी स्टुडंट हांचे परफॉर्मन्स कला अकादमीच्या कॅम्पसांत कोणशांनी जावपा जाय सांजचे. सो एंटायर कॉम्प्लेक्स वील बी एक्टिवेटेड वीथ दीज फेस्टिविटीज. मुद्दम हो प्रश्न विचारता कारण म्हाका याद जाता खूब वर्सां पयलीं कला अकादमी येताले तेन्ना प्रत्येक कडेन तालमी चलताल्यो. वेगवेगळे ग्रूप येवन तालमी करताले, डिस्कशनां जातालीं. आज हें दिश्टी पडना. आज पयलीं तालमी बंद केल्यो, मागीर कॅन्टिना बसून जी डिस्कशन जातालीं ती बंद केली, मागीर एक ग्रूप येवन थोड्यांक बसून कितें तरी चर्चा करताले तें बंद केलें आनी खंय तरी कला अकादमी बंदिस्त जायत गेली स्वताच्याच हातूंत. हें बदलतलें. तालमी खातीर जो स्पेस दिवपाची पद्दत पयलीं आशिल्ली, आमी सुद्दां तालमी गेल्या हांगा, बरोबर, ती परत सुरू जातली. पणजे खूब संस्थांक तालमी खातीर जागो मेळना. आमचें टॅर्रस आसा वयर. हांवें ऑर्डर्स दिल्या की टॅर्रसाचेर अशी कांय वेवस्था करा लायट बी घालून आनी ते दियात एट जस्ट नॉमिनल चार्ज तालमी खातीर. जे बाकीचे तूं म्हणटा पळय की कॅन्टीन, कला अकादमीचें कॅन्टीन हें कशें तें सदांच गजबजलेन आसपाक जाय. इट शूड बी अ हॅपनिंग प्लेस बिकॉज दॅट कॅन्टीन इज नॉट ऑफ एनी अदर एस्टॅब्लिशमेंट. ते IDCचे आनी EDCचे कॅन्टीन न्ही, ते कला अकादमीचें कॅन्टीन. थंय कलाकारांक जाय तितले वेळ सुशेगाद बसून गप्पा मारपाक, उलोवपाक, डिस्कस करपाक मेळपाक जाय. थंय आमी अशें म्हणूंक शकना तुमी च्या पिले उठात आनी चलात म्हणून. कलाकार थंय बसले, कदाचित बसून बसून खुबदां चर्चेंतल्यान व्यक्ती फुलता, सृजनाच्यो नव्यो कल्पना ह्यो चर्चेंतल्यान येता. त्या वेळार आमी थंय तें वातावरण दिवपाक जाय. कला अकादमीच्या कॅन्टिनाचेर आतां हाजे फुडें निर्बंध आसचे ना. वेल्यान पयर हांवें चर्चा केल्या कॅन्टिनांतले पदार्थ सुद्दां अदीक सवाय कशे दिवपाक मेळटले ताजेर आमी थोडें लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी एक गजाल जाताली ती म्हळ्यार कला अकादमी खूब रेवेन्यू ओरिएंटेड जाली. एक्झिबिशनां जावपाक लागलीं, ते ट्रेड फेर्स जावपाक लागले आनी प्रसंग अशे येताले खूब फावटी की एक कसलें तरी हाय प्रोफायल डायमंड एक्झिबिशन चलता म्हणून कला अकादमीक सगळ्यांक प्रवेश बंद. आतां हे रेवेन्यूचो सोर्सूय बी आसा आनी त्या बरोबर ही गजाल आसा. ही तुमी कशी बॅलन्स करतले? हांवें ताबो घेना फुडें हाजेर चर्चा केली. इनफॅक्ट कला अकादमीचो भायलो स्पेस आसा तो पयलीं दिनाशिल्ले. हो भायलो स्पेस कमर्शियल बेसाचेर दिवपाची आयडिया म्हजी. कमर्शियल म्हणजे ओन्ली फॉर आर्ट प्रोजेक्ट म्हणून ताका आमी दर्या संगम अशें नांव दिल्लें. डायमंड प्रोजेक्ट्स न्ही, डायमंड प्रोजेक्ट न्ही, होम एप्लायन्सीस न्ही किंवा बाकीच्या मार्केट नवे मार्केट फर्निचर न्ही, ते न्ही. हँडीक्राफ्ट आसूं येता, बाकीचे कपड्याचे जे पळय हें आसा हातमागावेले कपडे ते आसूं येता. थंय आमी बूक एक्झिबिशन फॉर दॅट मॅटर आसूं येता, पूण असलें बाकीचें न्ही. सो हांवें मेंबर सगळे चर्चा केली. हांवें सरळ सांगलां हाजे फुडें असली कमर्शियल हें चलपाक जायना. पयलें डिस्कशन हांवें केलें तें जॅम एक्झिबिशना बद्दल की जाच्या खातीर ताणी आख्खो कला अकादमीचो कॅम्पसच 10 दीस घेवन टोटल सिलपॅक करून लोकांकूय ना एंट्री आनी कोणाकूच एंट्री ना अशें केलें. हांवें म्हणलें अशें जावपाक जायना. एक वेळ ते पयशे बुडल्यार जाता, एक दीस लोकांक अकॅडमी बंद जावपाक जायना. सो 365 दीस अकादमी लोकां खातीर उक्ती आसतली आनी मेकळेपणान उक्ती आसतली. मेकळेपणान आसतली. हें बॅलन्स कशें सांबाळटलें? कारण रेवेन्यूय म्हत्वाचो, लोकूय म्हत्वाचे. कशें सांबाळटलें बॅलन्स? ताजें कारण म्हणजे कला अकादमीचें ओरिएंटेशन आसा तें थोडेंशें बदलुपाक जाय. हांवें ऑलरेडी माननीय मुखेलमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या.
तांणी हो प्रश्न नीटपणे समजून घेतला. तांणी स्वताहून आमकां सांगलां एकेडमीन कमर्शियल एटिट्यूड दवरपाक जायना. डोंट गो फॉर रेवेन्यू, गो फॉर न्यू आर्ट एवेन्यूज अशें ताणें सरळ सांगलां. तांणी सांगलां हें कॉम्पेन्सेट करपाक सरकारा कडल्यान जर तुमकां वाडीव निधी जाय पडलो जाल्यार आपूण तो दिवपाक तयार आसा. हाजो दुसरो अर्थ असो की कला अकादमीचें सांस्कृतीक पावित्र्य राखपाक आपणें सरकार जबाबदार आसा. कला अकादमी मार्केटाचेर डिपेंडंट उरची ना. मार्केटाचेर उरची. ते भायर एक एडिशनल घोशणा सीएमान केल्या की कला अकादमी खातीर फुडल्या वर्सा एक कॉर्पस फंड आपूण तयार करता. सो ताज्या व्याजांतल्यान मागीर खुबश्यो एक्टिविटी तुमकां परस्पर करपा येतल्यो. प्रत्येक वेळ सरकारा कडेन पयशे मागपाक पडचे ना. कांय गजाली जे कला अकादमीचे एस्थेटिक्स आशिल्ले ते बदलले. घडये ब्लॅक बॉक्साचे किंवा इवन थोडी गजाली दिनानाथ मंगेशकर कला मंदिरांतल्यो हें जाल्यो की कलाकारच म्हणटात की हें अशें जावपाक नाका आशिल्लें. आतां जर ते परत जर ओल्डाचेर व्हरपाक जालें जाल्यार परत भरपूर खर्च आसा. तुमच्या तकलेंत असो कितें प्लॅन आसा? कांय गोश्टी ज्यो करपाक जाय त्यो करूंकूच जाय. कला अकादमीचें ब्लॅक बॉक्स हें कला अकादमीचें वैभव आशिल्लें. ह्या ब्लॅक बॉक्सान अजून म्हाका याद जाता आमी कितले तरी तरेकवार कार्यावळी केल्ल्यो आसात. ते ब्लॅक बॉक्साची आपली एक मजा आशिल्ली. ताचें आर्किटेक्चरच इतलें ब्युटिफूल आशिल्लें की थंय तूं कदेल भितर हाडपाचीच गरज नाशिल्ली. कोणूय येवन कसोय मांडी मोडून हें घालून पांय दडून कसोय बसपा येतालो. पांय सोडून सुद्दां बसपा येतालें आनी थंय एन्जॉय करपाक. हें वातावरण थंय परत रिकन्स्ट्रक्ट करपाक जाय. हांवें ऑलरेडी आर्किटेक्टा कडेन चर्चा केल्या. ताचो पयलींचो जो आराखडो आसा तो आमचे कडेन आसा, तो हांवें काडपाक लायला. बेज्ड ऑन दॅट तें परत करा म्हणून सांगला. थंय एकूच प्रॉब्लेम आसा, बेजमेंट जें आसा त्या ब्लॅक बॉक्साचें थंय केन्ना केन्नाय उदक येता पावसाळ्यांत. पण हाजेर आमी उपाय सोदून काडला. डीएमकेची जी स्टेज आसा थंय अशेंच येतालें. हांव वाचन नासतना आमी ती स्टेज ओपन करून ते रुबल घालून ती टोटल पॅक केली. तीच प्रक्रिया आमी हांगा करतले. पण ब्लॅक बॉक्स जशें आशिल्लें तशें रिस्टोर करतले. कांय गजाली कला अकादमींतली जाग्यार घालपाक जाय. मागीर ती वेगवेगळी स्कुल्स आसूं किंवा वेगवेगळी ब्रांचीस आसूं, फॅकल्टीज आसूं, ह्यो गजाली जाग्यार घालपा खातीर कांय फर्म डिसिजन्स घेवची पडटली. एक राजकारणी म्हणून, कारण विष्णू वाघ कलाकार म्हणून फर्म डिसिजन घेवपाक शकता. बरोबर. विष्णू वाघ राजकारणी जाता तेन्ना फर्म डिसिजन्स घेवपाक शकता. नक्कीच. राजकारणी म्हणून जेन्ना हांव भुमिका वठयतलो तेन्ना जी डिसिजन्स फर्मली घेवपा जाय ती डिसिजन घेवपाक हांव बांदील आसतलो. देखीक स्पश्टपणे सांगपाचें जाल्यार कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाची सामकी वाट लागिल्ली आहा. इतलीं वर्सां हें नाट्य विद्यालय चलता तें आज इतलें भरभराटीक येवपाचें, पण ताजी अवस्था पळय थंय आज स्टुडंट्स ना आनी लेक्चरर चड अशी परिस्थिती जाल्या. ही बदलपा जाय. ताची दिशा बदलपा जाय. दर्जो सुदारपा जाय. बरे विजिटींग लेक्चरर्स थंय हाडूंक जाय. तांकां बरें नॉलेज दिवंक जाय. तेच बरोबर गोवन थिएटर म्हणून जें कितें आसा तें बी तांकां शिकोवपा जाय. आज यू कॅनॉट जस्ट गो बाय एकेडमीक दिस. बरोबर. फक्त एकेडमिक्स चिंतून जायना की हें थिएटर अशें, वेस्टर्न थिएटर अशें, इंडियन थिएटर अशें. गोवन थिएटर कितें तें पयलीं शिकया. दशावतारी नाटक तें शिकया. हे आतां पावसाळ्यांत हांवें सांगलां दशावतारी नाटकाचेर कार्यशाळा घेया. सगळ्या भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपाक लाया. आर्ट एंड कल्चरांतल्यान जे पळय आर्ट टिचर म्हणून लागल्या शाळांनी त्या सगळ्यांक इनवॉल्व करा. सो दे शूड बेजिकली नो वॉट अवर थिएटर वॉज. हें कळपाक जाय तांकां. हें कळटलें जाल्यार तें फुडलें शिकोवपाक लागतलें. संगीत नाटक कितें आसा तें स्टडी करात. हें जर तुमकां कळना जाल्यार तुमी भायले पाश्चात्यान हें हाडून कितें फायदो कितें? युरोपियन नाटक हांगा करून तुमी कितें उपयोग? तुमी कला आनी संस्कृती खात्याचो मुद्दो काडलो म्हणून सेंट्रल लायब्ररी जी बांदल्या नवीन ती इतली उत्कृश्ट बांदल्या आनी तातूंत भितर ज्यो एम्युनिटीज आसात त्यो कला अकादमी इतल्योच बरी आसात. आनी कला अकादमी जी मायंडान आनी एकूण वाठारां भितर जी बंदिस्त जायत गेली ताका लागून खंय तरी सगळे कलाकार जे आशिल्ले ते सेंट्रल लायब्ररीचो जो आतां वाठार आसा थंय पर्याय म्हूण पळयताले. आनी ह्यो सगळ्यो एम्युनिटीज थंय व्हेल्ल्यो आनी जे मेकळेपणां ते मेकळेपणी थंय दवरपाचें हें आशिल्लें. सो वील कला अकादमी नाव हॅव अ कॉम्पिटिशन इन पणजी? कला अकॅडमी वील नॉट कॉम्पीट वीथ एनी अदर इन्स्टिट्यूशन. मडगांव रवींद्र भवन आसा, आनीकूय कांय कडेन रवींद्र भवन आसतलें. कला अकॅडमी ही कला अकॅडमीच आसतली. ती जे म्हणून काय आतां पणजे सुद्दां पळय कांय आती कशीं हॉटेलां आसात. खुबशे लोक येता आनी इतलीं हॉटेलां जाल्यार आसतना त्याच हॉटेलांत कित्याक तांचे एक इमोशनल अटॅचमेंट आसता. ती टेस्ट तुमी हाडपा जाय परत. कला अकॅडमी प्रॉब्लेम जाला की ती टेस्ट गेल्या. कला अकॅडमी कडेन कलाकारांचें आशिल्लें इमोशनल अटॅचमेंट हें वेन सुद्दां जर कमी जालां आसत जाल्यार सुद्दां हांव तें रिवायव करता.
ते रिवायव करप म्हत्वाचें That will be कारण त्या हॉटेलां परत वचपा जाता पण ती टेस्ट तशी उरपा जाय दॅट विल बी मेंटेन क्लियरली. लास्ट प्रश्न म्हजो जर मंत्रीपद दिली ना जाल्यार विष्णू बेजार जातलो मंत्रीपद जरी दिलें ना तरी विष्णुवाक काम करीत रावतलो. हांव निवडून आयला तो भारतीय जनता पक्षाचो आमदार म्हणून आयला. भारतीय जनता पक्षान म्हाका टिकेट दिल्या म्हणून विष्णुवाक आमदार जालो. त्या पक्षा कडेन एकनिश्ट रावप तुवें केन्ना चिंतिल्लें तूं सांत आंध्रेंतल्यान जिखतलो बी म्हणून खरें सांगात केन्ना चिंतिल्लें आसलें सांत आंध्रेंतल्यान बी जिखून येतलो भाजपाची तिकेट म्हजे चॉयस आशिल्ले ते दुसरे मतदारसंघाचे आशिल्ले आनी कदाचित थंय हांव आज इतले त्रास केल्या ते काडनासतनाय बीन त्या मतदारसंघांनी सहज विजयी जावंक शकता आशिल्लो. पण ह्या विजयाचो आनंद म्हाका इतलोच बिकॉज इट इज अ व्हेरी हार्ड फॉट विक्टरी. तूं मतदारसंघात कमी लक्ष घालता असो आरोप जाता. आतां हांव निवडून येवन कितले दीस जाले. हय पूण एक लोकांक कितें आसता उमेद आसता नवो आमदार सो निवडून आयलो की झपकन आमचे मारा येतलो म्हणून. हांव लोकांच्याच मदीं आसा. फाटले इतले दीस जाले मतदारसंघ सोडून हांव खंयच वचूना. सांजचो फक्त म्हजी फंक्शनां भायर आसतात. हांवें लोकांक इतलेंच सांगलां विष्णुवागाक गोंयभरचे लोक वळखतात आनी गोंयभरच्या लोकांक विष्णुवाग आयिल्लो जाय आसता. सो म्हाका ते कार्यक्रमाक आनी बाकीच्या हांगा भायर आपयतले हें अपरिहार्य ते तुमी चुकोवंक शकना. पण निदान सकाळचो जी म्हजी सकाळची 8 सांत ते आंध्रेच्या 10 लोकांक सेकंडरी फील जावपाक जायना हो मुद्दो. बरोबर केन्नाच जावचें ना तांकां. ताजे कारण हांव रावताच मतदारसंघात हांव आसताच तांचे मदीं. खंयी कितेंय जालें तरी 15 ते 20 मिनटां भितर हांव थंय. तुवें हे पंचायत इलेक्शन सुद्दां तूं फंक्शना भितर इतलो बिजी जाला की पंचायत इलेक्शन सुद्दां कार्यकर्त्यांचेर सोडून दिलां. जी लोकांक अपेक्षा आशिल्ली की तुवें स्वता नेटान परत पंचायत इलेक्शना भितर लक्ष घालचें. पंचायतीचे बद्दल म्हजें मत अशें की पंचायत इलेक्शन हें गांवांतल्या लोकांनी लडपा जाय इलेक्शन. पंचायतीक सगळ्यांचो अणभव असो आसता की तुजेच 4-4, 5-5 जाण थंय रावतात. तुवें सायड घेवप बरोबर अशा वेळार आमदारान कोणाची सायड घेवप. आमदारान सांगप तुमी बरेपणान निवडणूक लढयात. आमदारान केन्ना पंचायतीच्या राजकारणांत आनी पंचायतीच्या कारभारांत हस्तक्षेप करपाक जायना हें म्हजें मत. आमदारान आमदारा सारकें काम करपा जाय. आमदार इज नॉट अ पंचायत मेंबर. म्हज्या पयलींचो प्रेडिसेसर आशिल्लो फ्रांसीस सिल्वेरा हो आपूण जसो कितें पंचायतीचो मेंबर आशिल्ले भशेन पंचायतींत इंटरफियर करता. आय डोंट नीड. पंचायतींत आपणाक कोण जायचें हें निमणें लोकांनी ठरोवप आसता. बरे मनीस कोण हाडचे हें लोकांनी ठरोवप आसता. निमणें पंचायत आमी पक्षीय पातळीचेर फायट करनात. पंचायतीक विरोधी पक्षांतलेय केन्ना बरे लोक रावतात आनी आमच्याय पक्षांतले केन्ना वायट. इनवॉल्व जावचो ना तूं फ्रिडम दितलो. हांव लोकांक फ्रिडम दितलो. तुमी तुमची पंचायत वेंचून तुमी तुमची पंचायत वेंचून लोक जी पंचायत वेंचून काडटले तेजे बरोबर हांव आसतलो. ती तुजी पंचायत. पंचायतीचो विकास आनी कामां ही केन्नाच आडोवनी वचचें ना. लास्ट प्रश्न मेंबर सेक्रेटरी कोण कला अकादमीचो आता तितली अनाउन्समेंट कर आज. कला अकादमीचो मेंबर सेक्रेटरी कोण आसचो हें कला अकादमीचें कावन्सील संपूर्ण कावन्सील गठीत जाल्या नंतर त्या कावन्सिलांत आमी निर्णय घेतले. कला अकादमीचें कावन्सील हें घटने प्रमाणे टप्प्या टप्प्यान करचें पडटा. सद्या आसा तें ट्रंकेटेड कावन्सील. हांव उपाध्यक्ष आनी 5 मेंबर अशे आसात. अजुनूय 7 मेंबर आनी 9 मेंबर अशे एकूण 16 मेंबर्स नवे काडपाचे सर. जे मागीर कांय खात्यांचे एक्स ऑफिशियो आसतात तांकां जॉयन करून घेवपाचे आसा. कला अकादमीच्या मेंबर सेक्रेटरीचो निर्णय हो अत्यंत म्हत्वाचो. एक चेअरमन तो घेवपाक शकना. लेट दी एंटायर कावन्सील गेट इनवॉल्ड इन इट. ती स्टेज येता त्या वेळार हांव तुका त्या वेळार सामकें उत्तर दितलें. हे आशिल्ले विष्णू वाघ सगळे विशयांचेर उलयले कारण फक्त आमदारच न्ही एक कलाकार साहित्यीक आनी त्याच बरोबर आतां नवीन राजकारणी आनी सांत आंध्रेचे आमदार अशी वेगळो रोल ते करतात. तुमी आयले बिजी शेड्यूल आहा भरपूर गजाली चालू आसात स्टील मेकळेपणान उलयले. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.